आपलो अर्थसंकल्प दर एकल्या गोंयकारांच्या मुखामळार हांसो फुलयतलो असो दावो करीत भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें खरें, पूण ट्रान्स्फर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिलाक लागून कूळ मुंडकारां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या बिलाक लागून शेतकारांचेर हावळ येतली. बिल्डरांक फायदो करून दिवपाच्या हेतानूच सरकारान हें बील हाडलां, तेन्ना हें बील आमी कशेंच पास जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी गोंयच्या कूळ मुंडकाराचो आवाज संघटनेन दिल्या. कितलोय विरोध जालो, कितले आडमेळे आयले तरी म्हजें सरकार निरंतर काम करतलें, करीत रावतलें ही हांव गवाय राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान हांव समेस्त गोंयकारांक दितां आनी भिवपाची गरज ना हें परत एकदां सांगतां. आमी ओपोज करपाक आयले की गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील हें आयज फाल्यां 2023 पास जावपाचें आसा. ओपोज करपाक लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा. फर्स्ट म्हणजे दिस बील मर्डर्स द एग्रीकल्चर आनी हे मर्डर्स एग्रीकल्चर म्हटल्यार ती एग्रीकल्चर डेफिनेशन आनी तातूंतले सगळे काडून उडयले. म्हणजे ती एग्रीकल्चर उलोवपूच ना. शेतां कवर जातली, भाटां कवर जातली, दोंगर कवर जातले आनी कुडागर कवर जातली. आनी जे कितें एलायड जे कितें आसात रिलेटींग टू फार्मींग, आख्खी फार्मींगूच गोंयांत कवर जातली. आनी कोण प्रमोट जातले, आख्खी जमीन जी इन्क्लुडींग नॉन एग्रीकल्चर लँड आसा ती सगळ्यो बिल्डरांक. ताका लागून पळयत जाल्यार आनी पावर लोकांक सांगपा म्हळ्यार ह्या बिलान मुणकार आमचे टेनन्सी एक्ट कवर केले, मागीर लँड रेवन्यू कोड कवर केले आनी मागीर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जे प्रोटेक्शन दिता तितलेय कायदे गोंयांत कवर केले. लँडाचे प्रोटेक्शन दिता एग्रीकल्चर तितले कायदे कवर केले. ताका लागून हें बील आमी कशेंच पास जावंक दिवचें ना. वी वील गो टू एनी एक्सटेंट ते मागीर जावं पब्लीक डोमेन जावं नाजाल्यार आमी लिगल फोरमन जावं आमी सगळे वचून ह्या बिलाचो जसो जाता तसो विरोध करतले आनी कशेंय बील आमी रद्द करून म्हणजे बील आमी इवन फाल्यां तो कायदो जालो जाल्यार वी एबल टू ओपोज दीस टू देम बील एंड वी सी दॅट दीस लॉ वील नॉट exist or will not come in force. If it comes in force, we will see that this law will still be in force.